नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नॅशनल गेम्साच्या समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड येता म्हण खेळां मंत्री गोविंद गावडेन म्हायती दिल्या. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात समारोप जातलो. मजगती गोंयान शुक्राराक आनीक 10 पदकां जोडली. 4 भांगरा, 2 रुपया आनी 2 कांश्या पदकां. श्रुंगी बांदेकारान 200 मीटर स्विमिंगात रुपया जोडले. गोंयची आतां मेरेन 44 पदकां जाली. नॅशनल गेम्साच्या समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड येता म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडेन माहिती दिली. येत्या 9 नोव्हेंबरला त्याची सांगता होणार आहे, समारोह होणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून आज जेवढे हे मधले जवळ 23 दिवस गेलेले आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे आणि थोडेसे चॅलेंजिंग दिवस होते. प्रत्येक जो ॲथलीट्स होता, पार्टिसिपंट होतात, स्पॉन्सर होतात, ऑर्गनायझर्स होतात, त्यांनी ज्या तऱ्हेनं ह्या खेळामध्ये जीव तोडून काम केलेलं आहे. मग तो सफाईवाला असू दे, मग तो हायर पोस्टमध्ये विराजमान असू दे, ज्यांचं तेवढं योगदान आहे ते अत्यंत सलाम करण्यासारखं आहे. मी मानाचा मुजरा करतोय, कारण जिथं ज्या वेळेला ज्या गेम्समध्ये मी टेक्निकल ऑफिशियल्समध्ये इंटरॅक्शन केलेलं आहे, नॅशनल फेडरेशन्सच्याकडे इंटरॅक्शन केलेलं आहे. हे सोडूनच द्या, प्रत्येक ॲथलीट्स जो आहे ते ॲथलीट्सच्या डायनिंग हॉलमध्ये बसून मी त्यांच्याबरोबर चहा जेवणपान केलेलं आहे. कारण त्यांना माहीत नव्हतं की मंत्री आहे का म्हणून. ज्यावेळेला मी सबज त्यांच्याशी चर्चा आणि संवाद साधायचा सुरू केला, ज्या तऱ्हेने ज्या उत्साहाने त्यांनी जो ह्या गेम्सच्या विषयी नियोजनासंदर्भात जी प्रशंसा केलेली आहे ते खरंच आमचं यश आहे असं मी म्हणेन. गोंयान आज आनीक 10 पदकां जोडली. 6 भांगरा पदकां, 2 रुपया आनी 2 कांश्या पदकां. बायलांच्या क्वॉड टिमीन हरियाणाक हरोवन गोंयाक 3रे भांगर जोडून दिले. श्रुंगी बांदेकरान 200 मीटर स्विमिंगात रुपया जोडले. गोंयची आतां मेरेन 44 पदकां जाली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. CZMB प्लानाची मुजत हुपली, मात प्लान 2019च्या सुचोवणेक धरून आनी लोकांक जाय तसोच करतले म्हण पर्यावरण मंत्री काब्राल सांगता. प्लानाक कळाव जाल्यार लोकांचेच लुकसाण. विरोध करतल्यांचो काब्रालान फोग काडलो. विरोध करतल्यांनी खंय प्लाना आड जाय जाल्यार कोर्टान वचचे. आनी लोकांचें कितें आसा एज पर प्लॅन, कित्याक थोडे म्हणटा प्लॅनूच नाका अशें जावंक शकता काय कितें, थोडे म्हणटा आनी कितें म्हणटा तें जावंक शकना. सो एज पर 2019 नोटिफिकेशनाचें कितें आसा ते भशेन आमी करपाक. तांकां जर प्लॅनूच नाका म्हणटा, लेट देम गो टू सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट एंड से द प्लॅनूच नाका. आनी इफ द सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट सेज प्लॅन करपाचो ना, देन वी वील नॉट डू द प्लॅन. बट एज ऑफ नाव टुडे वी हॅव टू डू द प्लॅन, बिकॉज इन दॅट स्ट्रक्चर जें कितें आसा पीपल आर सफरींग. आनी तितून भितर जेन्ना प्लॅन जातलो, पीपल हॅव एडवांटेज हू आर एफेक्टेड बाय द CZMB. अप टू द 500 जे आमचे दर्या आसा, अप टू 500 मिटर्स आनी सी जे आसा अप टू 100 मिटर्स मॅक्झिमम वीथ ऑफ द रिवर. सो म्हाका असो प्लॅन करपाचो आसा आनी करून आमी घेवपाक जाय. डेडलायन ऑर्डर जावन गेले म्हणटा, सो कितलो टायम लागू शकता आनी काबार? हांव सांगूंक शकना, एज ऑफ नाव हांव सांगूंक शकना. म्हाका म्हजें काम करूं, जशें जाता, जशें हांवें लास्ट टायम तुमकां प्रॉमीस केलें तें आमी केलें. थोड्यो गोश्टी खुबश्यो फुडें गेल्यो, मातशे त्रास जाले, पूण हे फावटी लोकांनी सगळ्यांनी कॉपरेशन केलें न्ही. बेगीन लोकांक जाय तसोच प्लॅन एज पर नोटिफिकेशन ते भशेन आमी करूंक शकतले. रालय कुडतरे घरार फायरिंग करपाच्या प्रकरणात धरिल्ल्या नितीन वेर्णेकाराक 3 दीस पुलीस कस्टडी. खुनाचो यत्न म्हण IPC 307 सकयल गुन्यांव नोंद. बरोबर आशिल्ल्या दोगांक पुलीस सोदतात. बुधवारा राती तिगांनी निळ्या गाडयेंतल्यान तांच्या घरार फारपेट केल्लो. गुळी कोणाक लागूंक ना म्हण कोणाच्या जिवाचें बरें वायट जावं ना. रालय कुडतरे घरार फायरिंग करपाच्या प्रकरणात धरिल्ल्या नितीन वेर्णेकाराक 3 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. खून करपाचो यत्न केलो म्हूण आरोप. पुलीस नितीना बरोबरच्या दोगांक सोदतात. इतले मजगती काँग्रेस पार्टीन गोंयांत वाडपी गन कल्चरावेल्यान कायदो सुवेवस्थेचेर फोग काडलो. In Goa, we have seen illegal things are happening. Illegal trading is happening. Illegal gun trading, drugs, bullfights, madka. Okay, which no one is concerned about, and no one is doing anything, especially the Home Minister. Now, the Home Minister and police are well aware that an incident has happened. There's a video recording. However, they are pretending, just pretending not to take up the issue and not doing anything about it.
No one has said anything about it. However, that we have few questions over here to the Home Minister. What is the Home Minister doing about the continuous events of gun firing happening in Goa right from May? Is the Home Minister aware of the arms which are illegally trading in Goa? There's illegal trading of weapons happening in Goa. How did the gun come? Does this person have a license? प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोंयांत ईडीएम सनबर्नाक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो. कांय अटी पाळून स्पेस बाउंड वेब लॅब्साक सनबर्न करचो पडटलो. सनबर्नाक कोमुनदादीच्या जमनीचें भाडें उणें करपाचो सरकाराचो 26 डिसेंबर 2022 निर्णय रद्द करपाचो हायकोर्टाचो निवाडोय स्थगीत. कोमुनदादीची फी उणी करपाचो सरकाराक अधिकार आसा काय ना तो खंय तपासतले. The Supreme Court has granted petitioner company Spacebound permission to organize Sunburn EDM this year in Goa on certain conditions. The Supreme Court has also stayed the order of the High Court in which High Court had directed to pay 36.9 lakh rupees to the petitioner company. Then only this year permission can be granted. The main issue before the High Court was the Comunidad of Anjuna had granted permission to organize Sunburn last year at the charge of 75 lakh rupees. But Goa government by its decision dated 26 December 2022 had reduced that charge from 75 lakh rupees to 38.1 lakh rupees and the event was organized. But the High Court, questioning that decision of Goa government, had ordered the petitioner company to pay the remaining 36.9 lakh rupees and then only permission can be granted for this year. But for now, the Supreme Court has stayed the order of the High Court and has granted permission to organize Sunburn this year and also has issued notices to the respondents. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयच्या वेधशाळेन फाल्यां आनी परवां पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. जोगला गडगड मारून पावस पडूं येता म्हण अदमास. वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारून पावस पडपाचो अदमास. दर्या रफ आसतलो. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय म्हण शिटकावणी. फेरीचो वाडयल्लो रेट परवडपाचोच. तरी लोकांक नाका जाल्यार सरकार दरवाड फाटीं घेवंक शकता. मात फेरी सेवा सुदारची ना. न्हय येरादारी मंत्री फळदेसायाचेर जावं. खातें फेरी सेवेचेर वर्साक 44 कोटी मोडटा. येणावळ 70 लाखूच. मंत्र्यान हिशोब मांडलो. आतांचे टिकेटींग सिस्टमीत खंय येणावळ लीक जाता. सादारण ते म्हाका दिसता की 25-30 वर्सां ह्या फेरी सेवेन भितर वाड जाली ना. तुमकां दिसना की जो मनीस 1996 5,000 रुपये जोडटालो तो आयज 50,000 रुपये जोडना, 1 लाख जोडना काय न्ही. तेन्नाच्यान ती वाड जालीच ना. स्कुटरीक 1990तल्यान स्कुटरीकय 5 रुपये आशिल्ले. ते मदीं सादारण ते 2000 काडले कळ्ळें तुका. पॅसेंजराक 2 रुपये आशिल्ले तेय 98 काडले. तुमी आतां 40 रुपये दिसता तुमकां. आमी जे पळय एक पास 4 व्हिलरांक जो आसा तो 600 रुपये केल्लो आसा. 600 रुपये म्हणल्यारच तुका 10 रुपया पर ट्रीप पडटा. तूं आतां ऑपरेट केलें जाल्यार 31 दिसांचे केले जर जायत. आमी डिस्करेज कितें करतात, चार्जीस तितकेच आसात. तुवें स्कुटरीक जर 150 रुपये केले जर जायत, एक म्हयन्याक तुका 150 रुपया अप एंड डावन केले जर जायत जाल्यार तुका 5 रुपयांनी पडटा, वीच वॉज अ कॉस्ट इन 1996. आमी इतकेंच सांगतात लोकशाही आसा. लोकांक जाय तो निर्णय जातलो. सुभाष फळदेसाय हे पयशे कमोवपाक करना. सुभाष फळदेसाय आयज जर कितें घालता जर जाय, जे पिल्फ्रेज जाता, जे लिकेजीस जाता रेवेन्यू भितर, जे आमकां एक्चुअली तितके पसून दवरता ते मेळना. म्हणून आमी ॲप केल्ले आसात. आमकां आतां सद्याक जो वर्साक रेवेन्यू येता पळय न्ही तो 70 लाख आनी आमी खर्च करतात तो सादारण 45 ते 50 कोटी. पळयात दाखयता वर्साक. आनी ते आमी रिपेर्स जेटी बिटीज बांदपाचे ते वेगळे. ओन्ली ऑपरेशनल कॉस्ट वर्क्स आउट टू डिझल मेंटेनन्स ह्यो आसा पळय न्ही, इट वर्क्स आउट टू 45 to 70. ना अफेक्टेड आमदार मेळ्ळे आसात. हांव तांकां एक्सप्लेन करतलो आनी ताणें मागणी केली जाल्यार सरकार एखादें डिसिजन घेतलो. सुभाष फळदेसाय आपल्या घरां खंय वता ते पयशे. हे आमी कितें तरी इम्प्रुवमेंट करपाक सोदतात. आमकां बॉल्साक कांयच
150 रुपया आमी बसले नंतर एक कडेन फक्त एक च्या घेवपाक मोडटात आनी ताजे खातीर मात फेरयेन जेन्ना पळय म्हयनोभर वचपाक ते 150 रुपया लागता पळय न्ही, दुर्दैव आमचें की ताजे खातीर आंदोलन जातात. दर्या देगावयले तोतये दूधसागरार पावले. ट्युरिझमाक घातक म्हूण दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेचे शिनाल. ऑनलायन बुकिंगाच्या नांवान फटींगपणां. भायले भायर मायज पयशे घेवन पर्यटकांक धबधब्यार व्हरतात. संघटना बुकिंग करतल्यांची आयडी तपासतली. टूर ऑपरेटर्स पुलीस एक्शन मागता. कितना लेता है इधर पार्किंग का? हाँ, और कुछ नहीं, उतना ही है प्राइवेट. अभी प्राइवेट नहीं गाड़ी छोड़ता है अंदर? जीप है ना उनका. क्यों नहीं छोड़ता है अंदर गाड़ी? वो गवर्नमेंट का ना, उधर इंक्वायरी कर. नहीं, आप क्या बोला अभी गाड़ी किधर पार्क करने का? हाँ, हमारा पार्किंग का है और बाद में और कुछ नहीं. वो ऑफिस है, उधर से टिकट लेके उनका जीप रहता है. तुमको इधर कौन लगाया काम को? उधर है ना. हाँ, वो हमारा दूसरा का ओनर है, दूसरा. हे कुळ्या बाजारात एजंटांचे मनीस. कांय टाउट्स आनी एजंटांनी पर्यटकांची लूट चलयल्या. कायद्यान धंदो करतल्या दूधसागर टूर ऑपरेटरांनी प्रकरणाचेर हुस्को उक्तायला. आयज आमी आसा दूधसागर वॉटरफॉलाचेर आनी मुद्दाम जाणून घेवपाक आयिल्ले आयज की जे हांगासर डेली ऑनलायन बुकींग जाता आनी जेन्ना बुकींग करता आनी ट्युरिस्ट जेन्ना हांगासर येता तेन्ना तांकां बुकींग मेळना आनी ते मुद्दाम खबर काडपा लागून जेन्ना आयज दूधसागर टूर्स ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक खांडेपालकर हांकां मेळ्ळे तेन्ना ताणें कितें फॅक्ट तो सांगलो की ऑनलायन बुकींग ह्या गांवच्याच भुरगे करप. 20 GB 25 GB एकट्याक तेंचेर गॅस्ट ना, कोण ना आनी हे इलिगल जी पार्किंग चलता हांगा ते पार्किंगाक भितर रावप आनी हांगा लायन रस्त्याक तेकोन पासून लायन लागली की तेणी थंयच गॅस्टांक देंवता आसतनाच सांगप गॅस्टांक की एके गाडयेक 1600 रुपया. जर कोणी ऑनलायन बुकींग करतलो जाल्यार तेजी ओरिजिनल आयडी आनी मेसेज मोबायलाचेर आयिल्ली ती हांगासर तांकां हांगासर जेन्ना ट्युरिस्ट येता हांगासर दूधसागर वॉटरफॉलाचेर तेन्ना ती दाखोवची पडटली. आमी खंयचीच स्क्रीनशॉट हांगा यूज करिना. आमकां डायरेक्ट ऑनलायन तुवें केल्लो तो मनीस जाय कावंटराचेर तुजी आयडी घेवन वीथ आयडी. ही आयडी ना जाल्यार आमी तांकां भायर काडटात. वीथ ही आयडी ना जाल्यार म्हणल्यार ते हांगासर झगडीं करतात आनी हितून काही मोजके ड्रायव्हर आहा ताका कोण विचारना आनी ताका अरेस्ट केला जाल्यार सोडटा पळय ताका आमी कंप्लेन करतले अरेस्ट केला. गोंयच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. पेडणे मतदारसंघ एससीक राखीव नाका म्हण धारगळ पंचायतीन ग्रामसभेत एकमतान थाराव घेतला. पेडण्यां उदरगत जातली जाल्यार आमदार थंयचोच जाय. कितलीशींच वर्सां पेडणे मतदारसंघ एससीक राखीव आसा. हो मतदारसंघ रोटेशनान दवरात म्हण थाराव मानपी थळावो नारायण साळगांवकार उलयलो. विधानसभा वेंचणुकेत पेडणे मतदारसंघ एससीक राखीव नाका म्हूण धारगळ पंचायतीन ग्रामसभेत थाराव घेवन एकमतान तो मंजूर केलो म्हूण सरपंच अर्जुन कानोळकार सांगता. पेडणेचे उदरगतीक आमदार खंय थळावच जाय. तर एका मतान सगळ्यांनी सांगले की हो ठराव खरंच आमकां गरजेचो आहा आनी हो घेवपाचो म्हणून हांवें सगळ्या लोकांच्या उजीर आनी सगळे मेंबर पंचायत मेंबर फूल बॉडी आसलेली आनी सगळ्या लोकांचे एका मतान विचार जालो की हो आमी हे घेवचो म्हणून ठराव. मागीर आमी तो पास करून ठराव पास केलो. म्हाकाय दिसता ते खरंच एक गरज आहा. एक पेडण्याचो कोण तरी पेडणेकार आमचो गांवचो आमचो पेडण्याचो कोण तरी भुरगो जावं हो फुडें सरपाचो एक डेव्हलपमेंटा खातीर. लोकांचे खुबशीं कामां आहात जी ते लोकांक दिसता आमच्या लोकलांक दिसता ती जावची म्हणून आनी आमकांय दिसता. म्हाजें तुका सदांचें मत सांगता म्हाकाय दिसता की ते जावचें म्हणून. थळावो नारायण साळगांवकर म्हणटा आरक्षणाक लागून पेडणेच्या लोकप्रतिनिधींक विधानसभेत उबे रावंक मेळना. भायले येवन हांगा आमदार जातात. एसटी म्हणून जो केलो तो फक्त पेडणेकाराचेच लागतो. पेडणेकाराचे जबरदस्त अन्याय करतो. लादपाचो ना तो फिरतो तरी करा पळस. आनी दुसरी गोष्ट तरी आमचे व्हडले कांय नासले पूण तो एसटी दवरून त्या समाजाक सुद्दां तेचो फायदो कांय ना. जनरलाक आमकां नाच सोडूनच दी त्या समाजाक फायदो ना. त्या समाजाचो कार्यकर्तो फुडें येवंक शकना. हे भायले येवन आमच्या मतदारसंघा भायरसून येवन लॉट मनी वाले येतात आनी येवन ते आमचेर सतत अन्याय करतात. ना आमी विकासा कडेन फायट करूंक शकना ना आमी कसली युनिटी करून कसले हक्काक आमी झगडा शकना कित्याक तो प्रतिनिधी पूर्णतः आमच्या बरोबर आसना. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळकी.
खाडेपारा MIBK हायस्कुलांत राती चोरी 2,80,000 मारले. चोरांनी CCTVचो DVRच व्हेलो. DVR व्हरतना वायरी व्यवस्थित सोडयल्ल्यो. हायस्कुलान 10वेच्या भुरग्यांची बोर्ड एग्जाम फी एकठांय केल्ली. त्या पयशांचेर चोरांनी हात मारलो. सकाळी प्रकार उक्ताडार फोंडेचे पुलीस चोरांक सोदतात. खांडेपारच्या MIBK हायस्कुलात चोरी 2,80,000ची कॅश चोरांनी व्हेली. 10वेच्या भुरग्यांची एग्जाम फी एकठांय केल्ली ती व्हेली. चोरांनी पुरावे उरपाक जायना म्हूण CCTVचो DVRय व्हेलो. There is a robbery in the school. He said that door of the office is broken and open, and he took whatever cash was there inside the tables and the safes. Cut around 2.5 to 2.8 lakhs of rupees have been taken away by them. But that much cash is... Those were the fees collected from the students to pay to the board. टिफ्ट केला ते बरी प्रोफेशनल आसा, कारण तेंच्यांनी पयलीं म्हणटा की जे प्रूफ ID प्रूफ हे करपा लागून म्हणजे लिपोवपा लागून तेणी DVR हे केल्लो आनी DVR बरोबर डिस्कनेक्ट केल्लो आसा, काय कट बी काय करूना, म्हणजे ते प्रोफेशनल म्हणून कळटा. दुसरे कडेन म्हणल्यार ही जी फीज म्हणजे 2,80,000 सुमार आसा फीज, ती भुरग्यांनी ह्या दिसांनी कितें SSC बोर्डाच्या भुरग्याची हें आसा, SSC कोण स्टुडंट्स आसा तेंची फीज कलेक्शन आसलेली. आतां कितलेशेच भुरगे आसा हितून आसा 10th भुरगे आसा आनी कसली फीज आनी सगळी ती एकठांय आयल्या. खांडेपारच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. जागो ताब्यात मेळुना म्हूण गोवा वेस्ट अँड मॅनेजमेंटाचो कन्स्ट्रक्शन अँड डिमॉलिशन प्लांट फाटली 2 वर्सां जाली हुमकळ्ळा. वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD म्हणटा दिवचल तालुक्यांतल्या कुडचिऱ्या सरकाराचे जमनीत चिरेखण आसा. थंय हो प्लांट जावपाचो. सुवात मेळ्ळी, सगळ्यो परवानग्यो मेळ्ळ्यो, काय काम खंय सुरू. जे लँड आमकां हँडओवर केल्लें कलेक्टरान तेन्ना 2 वर्स फाटीं सुमार, तेन्ना इट वॉज सीन दॅट देर आर लॉट ऑफ लेसीज ऑन दॅट. सो वी रोट टू देम बॅक टू क्लियर द लेसीज. जस्ट 1 week back the proceedings were on before the deputy collector of Bicholi. He has passed an order, and based on that I have now requested collector North Goa to hand over the land to me free from all the encumbrances. If the land taking over zale, immediately we will examine on the DPR to be made of that for CND waste treatment plant. Also we will ask the DSLR to demarcate the area so that we have to fence it. ही एरिया आसा ती सद्याक इट्स अ अबंडंट क्वारी, तिका चिरी काडटली. इट्स अ गव्हर्मेंट लँड, सो दॅट इज वॉट वील हॅव टू टेक ओवर. ते लँडाक लागून इश्यू डिले जाली, नॉट बिकॉज ऑफ एनिथींग एल्स. द मोमेंट इट इज हँडेड ओवर, इमिजिएटली आय विल स्टार्ट. बेळगांव खडे बाजारांतल्या पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्सान बेळगांव क्लब रोडा वयल्या इफा हॉटेलांत 3 दिसांचे ज्वेलरी प्रदर्शन सेल दवरला. आयतार मेरेन प्रदर्शन आसतलें. वेगवेगळ्या तरेची मॉडर्न ज्वेलरी आसा. आंतीक आनी टेम्पल ज्वेलरीचेर खासा फोकस दवरला. कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्राच्या लोकांनी प्रदर्शनाक पांय लावन वचचे म्हूण पोद्दार ब्रदर्साचो उलो. स्पेशली आम्ही डायमंड जेम स्टोन्स, ताकी जयपूरचे जे कलर स्टोन बीड्स असणार आहेत, डायमंड ज्वेलरी असणार आहे, राईट फ्रॉम 10-12 हजार रुपयापासून डायमंड ज्वेलरी बरेचशी व्हरायटी ठेवलेली आहे. अँटिक ज्वेलरीवरती भरपूर फोकस केलेला आहे यावेळेस. टेम्पल ज्वेलरी आणि अँटिक ज्वेलरी जी टिपिकली साऊथ बँगलोर आणि टुवर्ड्स तामिळनाडू वगैरे बनते, त्याच्यावरती भरपूर फोकस केले आहे. तर मी सगळ्यांना विनंती करतो, बेळगावच्या लोकांना आणि आजूबाजू गोवा म्हणा, कोल्हापूर म्हणा, जे काही खेडेगावातले लोक आहेत ज्यांना हा एक्सपिरियन्स येऊन इफा हॉटेलमध्ये एक्सपिरियन्स करावं आणि ह्याचा लाभ घेणे हे मी सगळ्यांना विनंती करतो. जे दागिने, फॅन्सी दागिने, म्हणजे जे अगदी एक्सक्लुझिव्ह दागिने असून दे, जे बेळगावमध्ये कुठेही अवेलेबल नाही आहे, त्याच्यासाठी आपले ग्राहक आणि बेळगावचे नागरिक बॉम्बे, बँगलोर, दिल्ली अशा मोठ्या शहरात प्रवास करून एवढं लांब जाऊन दुप्पट खर्च करून जे दागिने घेऊन येत आहेत, हे सगळं इफा हॉटेलमध्ये एक छतच्या खालती सगळं अवेलेबल आहे. मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्या. आमचे सगळे लाडके गोवेकर कस्टमर्स जे 150-200 किलोमीटर लांब प्रवास करून ज्या विश्वासाने पोद्दार पिढीमध्ये पाय ठेवतात, त्यांच्यासाठी तर सुवर्ण संधी आहे.
ही जे स्पेशली मी जे वर्षानुवर्ष बघतो गोवेकरांना जे ज्वेलरी आवडते ते आज हे 3 दिवस भव्य संख्यात ही ज्वेलरी उपस्थित आहे. मी सगळ्यांना गोवेकरांना विनंती करतो, कृपया थोडा वेळ काढून बेळगावला येऊन या संधीचा सगळेजण लाभ घ्यावे. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.